जाओ साइड आओ यार फोटो जाओ लगे गिराओ मोरे फोटो लगता गिराओ सकाळी आलो तुम्ही राम दादू कौन गया असर या पुरो असर पाऊस येत झाला उचल हा फुला घाल चला चला पुढे अंगरच घ्या ओके स्टार्ट कर पुढे नका आयजचो दीस हा भाऊसाहेब बांदोडकरांचो दयेचो आनंदाचो दीस जो आसलो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना पयलो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान असो गोंयकारांक दाखोवन दिलो आनी गोंयचे आयज जे भुमिपुत्र जे म्हणटात आमी भितरसून आयज आमकां कळोन चुकलें की भाऊसाहेबान जे आमची जमीन जेन्ना आमचे गोंय स्वतंत्र जायना फुडें पोर्तुगीज हांगासून गेले तेजे उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकरान ती कामान आपले कडेन घेतली आनी जे आमच्या गोंयान जे भाव जे आसले जमिनीचो जो ताबो जो आसलो हो कोणाचे कोण घेवं लागलो कोणी आज घरा घेवं लागले जमिनीचो ताबो घेता आसतना भाऊसाहेब बांदोडकरान कितें केलें की कसेल तेजी जमीन जो जमीन कसता तेजी जमीन आनी जो घरान जे रावता तेजें घर जाल्यार कोणाचे कोणी येवन तेन्ना आयज नांवार आपली घरां करताले आनी कसताली जमीन ही कोणाच्या नांवार करून घेतालो कसेल तेजी जमीन राहील तेजें घर हे भाऊसाहेब बांदोडकरान एक स्लोगन दिलो गोंयचे जनतेक आनी सुराज्य कशें चलोवपाक जाय शासन कशें चलोवपाचें भाऊसाहेब बांदोडकरान तेन्ना दाखोवन दिलें हो भाऊसाहेब बांदोडकर आनी आतां जो मुख्यमंत्री आहा तो हो खाऊ साहेब आतां भुमिपुत्र जे म्हणटात न्ही आयज आमकां उलोवचें पडलें कित्याक लागून आयज भुमिपुत्र जे बील भाऊसाहेब बांदोड यांनी आयज गोंयच्या खाऊ साहेबान हाडलेले आसा आनी आयजच्या आमचे माननीय रिस्पेक्टेड मायकलान एक स्टेटमेंट जो दिलेलो आहा हे की तो शब्द फक्त गावोवपाक जाय म्हणून हांव प्रत्येक गोंयच्या जनतेक आनी गोंयच्या आमच्या भावांक आयचे गोंयचे सरकार जे चलयतात ते असेंब्ली सेशन चालू आसतना ते रुलींग पार्टीन जेन्ना MLA BJPचे आसले तेन्नाच जर तेंच्यांनी वॉकआउट जर केले हे नांव दवरूं नाका म्हणून खंय तरी आमी तांकां रिस्पेक्ट दवरतो लागलो पूण आयचे गोंयचे जनतेक सांगूंक करता हांव की भाऊसाहेब बांदोडकरांचे आनी आयचो खाऊ साहेब हितून जमीन आसमानचो फरक आसा भुमिपुत्र जे बील हे हाडलेले लोकांनी आहा ते भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां खूब मुणकारांक जे वाचोवपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आनी तेन्नाच्यान आयज पासून नियरली अबावट कितली 48 वर्सां जाली 48 वर्सां जाली आमी हे खूब मुणकारांचे आमी हे जे शोषण करतात BJPचे सरकार हे आज शोषण करतात आज पासून ते बिल आज खूब मुणकारांचे आज जायना पूण तेंच्यांनी आज भूमिपुत्र जे म्हणटा आज जे गोंयाचे भायले जे लोक असले ते गोंयान येवन रावतात ते घुसून येतात आणि तांकां हे भूमिपुत्र म्हणटा आनी आमचे खरे भूमिपुत्र हे गोंयचे खूब मुणकार जे आसात हे खरे भूमिपुत्र हेजेर BJPच्या सरकारान विचार करपाक जाय आयचे दिसा आयज कोण जर हार जर भाऊसाहेब बांदोडकर घालता तेंच्यांनी एक्चुअली शपथ घेवन सांगूंक जाय आसलें आयज
हे कुळमुणकारांचो प्रश्न आहा न्हू आमी आयज सॉल्व करता म्हणून फाल्यांच्यान सॉल्व करता ताका लागून स्पेशल असेंब्ली घेता म्हणून सांगूंक जाय आसलें पूण तेतून आयज तेंचो विचारूच ना पूण आयज अख्खे गोंयचे जनतेक सांगता हो जो दीस जो आसा न्हू भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कितले तरी पुतळे गोंयांत आसा आनी कोणाचे पुतळे बांदलेले तुमी पळयात हे पुतळे न्हू भाऊसाहेब बांदोडकरांचे अख्ख्या गोंयांत एक्चुअली लागपाक जाय आनी आयज जो कोण म्हणटा ही पार्टी ही जी आमची आसा भाऊसाहेब बांदोडकरांची बरी चलयतात पूण तेंच्यांनी जी पार्टी जी कोणाक बीजेपीची सरकारान विकलेली फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी सुद्दां आयज ते पार्टीचो आपलो अभिमान दवरपाक जाय भाऊसाहेब बांदोडकरांचो अभिमान दवरपाक जाय आसलो पूण ते आयज कितें करता इलेक्शन निवडून येना फुडें परत ते बीजेपीक सपोर्ट करता हे अशें जावंक फावना खरें म्हणजे गोंयकारपण जे म्हणटात न्ही हे भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयकारपण दवरलेले पूण आयज प्रत्येक जनतेक परत रिक्वेस्ट करता ह्या दिसा 12 ऑगस्ट आज आमकां उगडास येता भाऊसाहेब बांदोडकराचो तेन्ना ह्या उगडासाच्या दिसान तरी बीजेपीच्या सरकारान आयज फाल्यां बेगीन असेंब्ली सेशन घेवन आयचे गोंयचे भुमिपुत्र जे म्हणटात न्हू भायल्या लोकांक जे हाडून मताक लागून जो करतात ते गाजर जो दाखयलेलो आहा न्हू तांकां फटयतात आनी गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न करता देव बरें करूं यो मरे बेगीन येस आज पांचसो फाटी म्हजें नांव रामा काणकोणकर रापयत फेडरेशन आज आमी हांगासर आयिल्ले आसात आनी खुबशे गोंयभर लोक आज 13 तारीख 12 तारीख ह्या दिसा आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचो हार घालपाक येता ताचो स्टॅच्यू कडेन हार घालपाक वयता तशेंच आमदार आनी मुख्यमंत्री जो हार घालता ह्या मुख्यमंत्रीक खबर आसपाक जाय की खरो भुमिपुत्राक तो हार घालता काय तो फेक भुमिपुत्राक हार घालता काय म्हणून सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना पोर्तुगीजा कडल्यान झगडून आमकां हांगासर लिबरेशन मेळ्ळें आनी पयलो मुख्यमंत्री जालो भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना ताणें सगळ्यांत पयलीं चिंतलें गोंयकारा बद्दल बारीक समाजा बद्दल आनी जशें म्हाज्या भावान सांगलां की कसेल तेजी जमीन राहेल ताजें घर हें पयलीं काम सगळ्या बारीक समाजा मदली तेंनी करून दिलें आनी तें कित्याक लागून केलें आपलो हक आपल्याक मेळपाक बारीक समाज वयर सरपाक आनी आयचो चीफ मिनिस्टर पळया तुमी आयच्या चीफ मिनिस्टरान सगळें गोंय विकपाक काडलेलें आसात भुमिपुत्र सगळ्या लोकांक केल्ले आसात म्हणल्यार आज तो सांगूंक सोदतात म्हणल्यार आज ताणें प्रूव केल्ले आसात की लोक म्हणटालो तो सावंतवाडीसून आयिल्लो म्हणून सो आज क्लियरली इंडिकेट जाता की हो पोर जो आसा पळय हो सावंतवाडीसूनच आयिल्लो आसा आनी तो म्हणटा की सावंतवाडी महाराष्ट्रा कर्नाटका हे सगळे भूमिपुत्र म्हणून सो हांव लोकां कडेन मागणी करता आनी पूर्ण जनता जी पळयतात आज तांचे कडेन मागणी करतात की खरे भूमिपुत्र आमचे जे आशिल्ले भाऊसाहेब बांदोडकर एका सायडीन आनी दुसऱ्या सायडीन डॉक्टर जॅक सिक्वेरा ह्या लोकांक जी आहा पळय ती असेंब्ली कशी चलप हे लोकांक दाखयले पयले आनी ताजे नंतर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार त्या टायमाचेर असेंब्ली पळोवपा सारकी सुद्दां दिसताली पूण आज अक्षरशः एका सायडीन अशें दिसता की असेंब्लीन रुलींग आनी ओपोजिशन ना विलन आनी हिरो आसा जशें मुवीन दाखयता पळय विलन कोण आनी हिरो कोण ह्या भाशेन चल्लेले आसात आनी आज ज्या भाशेन लास्ट 3 दिसाची असेंब्ली जी घडयल्ली आसात कोणाक काय विचारप ना काय ना डायरेक्टली तांच्यांनी अनाउन्समेंट केले आनी एक बिल हाडून घाले आनी भूमिपुत्र केले तुमकां लोकांक एकूच सांगता हेंकां मात्तूय टायम लागपाचो ना आमच्या पुर्वजांचो सॅक्रिफायस पोर्तुगीजा कडल्यान जो झगडी करून सॅक्रिफायस केल्लो गोंय आमकां दिल्ले हेंकां मात्तूय टायम लागपाना जर तर तांकां सेल्फीश बेनिफिट लागून परतो हे पोर्तुगीजाक दिवपाक हांव लोकांक इतलेंच म्हणटा जागे जायात टायम आयिल्लो आसा युनायट जावपाक एकठांय येवपाक आनी हो लढो लडपाक जरी तर आमकां भूमिपुत्रांक सगळ्या गोंयच्या भूमिपुत्रां कडेन उलो मारता एकठांय जाल्यार हे भूमिपुत्र वाटावतले डिवायडेड वी विल फॉल पावस येता हांव अनिल केरकार हांव एक बोर्डीकर शेतकाराचो एक हांव हे फार्मर आनी हांव हे आतां कितें सांगूंक सोदता तर हालींच हे आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांनी आयज जे कितें करून आमकां दवरलेलें आसा ते मेन म्हणजे अशें की जेन्ना आमचे गोंय विलीन जाले तेन्ना मेन म्हणजे आमच्या गोंयांत शिक्षण नासलें शिक्षण आसलें ते पुर्तुगेजचे ते आमचो बारीक लोक शिकोवंक शकनासलो म्हणून भाऊन सर्वे केले आख्खे गोंयाचे ते महाराष्ट्रान गेलो 2 ते 1 मास्तर एक बाई हाडून त्यांनी गोंयच्या कोण्या कोपऱ्यात शाळा मराठी शाळा सुरू केले
ते पेडण्याचे पद ते आमचे काणकोणचे पद सगळे त्यांनी शाळा केले. शाळा करून आयज आमच्या गोंयकारांक त्यांनी सेफ केले. शिक्षण हे कितें ते आमकां करून दाखयले आनी तेजेर आमी शिकले, आमचे जाणटे शिकले, आमी शिकले. आनी आतां हेंच्यांनी एक कायदो हाडटा आमचो एसांब्लीन बसतात आनी मूळ तो कायदो तेंच्यांनी स्क्रॅप करपाक चिंतलेलो आसा. पूण आमी ह्यो दिवचो ना. आयज भाऊ साहेब वाट दिले आमी सांगता हांगासर आमी हे लढे आमी लडयतले आनी जो हो भाऊ साहेब बांदून रावतले थंय जमून ही जी केल्लेली आसा ती आमी एसांब्लीन करून घेतले आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी गप बसचे ना. हे एक सांगता. आनी एक हालींची दोन तरेची गजाल. एक आमचो मायकल लोबो आयज तो म्हणटा कितें आपूण भोवजी समाजाचो एक नेता. अरे तूं नेता कोलो तुवें ते हितून कोलो आमचे कांदोळे एक हॉस्पिटला फुडें एक बरी गरीब लोकांचे तुमी घाल पडटात आनी CRZ म्हणटात तेका आनी तुमी विकतात दिल्लीकाराक आनी थंय तुमी बोवाळ करतात आनी आयज त्या गरिबांचे इतलो तुमी प्रसंग हाडटात. तर हे कसले बहुजन समाज आनी हो कसलो बहुजन? हो बहुजन न्हू, हो करप्टमॅन. ह्या करप्टमॅनचा येता इलेक्शनाक घरा दाखोवपाचे त्या जाग्याचेर एक दुसरी पार्टी हाडून थंय विकास करून घेवचो आनी हे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे करून दाखयला आसा ते हांव तेंचे कडेन मागता तुम्ही हेका लढो दियात आनी जे भाऊसाहेब आमच्या हेच्या फुडें इलेक्शन आमी करून दाखोवंक जाय. हेच म्हणून हांव सगळे जनते कडेन देव बरें करूंक शकता. यो फुडलो यो पावस पडटा हात मांडला दिलबर तिकलो गोंयचो राखणदार. आयज बांदोडकराच्या दिसा आमी हांगा जमे जाल्ले. म्हजें एक अपील आसा गोंयकारांक. आमच्या गोंयकार भाव जो आमचे गोंयकार भुमिपुत्र आमी गोंयकार भुमिपुत्र नवय कितें गव्हर्मेंटान बील पास केला ते. पूण एक अपील आहा गोंयकारांक की आमी आतां युनायट जावपाचे आनी आमचे कायदे कितें आहा ते लँड रायट्स आमच्या सर्वसामान्य मनशाचे बहुजन समाजाचे बांदोडकरान जे फुडें हाडलेले जगसिकरान हेल्प केले असेंब्लीन वांगडा ते रावल्ले ते आमी लँड रायट सांबाळपाचे आनी पयलीं आमच्या गोंयकारांक रायट दिवपाचे आनी मागीर ते बील कितें आहा ते परतून हाडून डिस्कस करून स्क्रॅप करून उडोवपाचे. कित्याक आमची जमीन आमकां आमच्या गोंयकारांक पयली आनी ताजे इशू कितें पेंडींग आहा ते सगळे सॉल्व जावंक जाय मागीरूच ते भायर वतले. आनी ओके भाई तुम्ही उलयता न्ही मातशें जाता इतक्या शॉर्टान. हांव गोवा कोण मुणकार संघर्श समितीचो समन्वयक दिपेश नायक. जे भुमिपुत्र जे बील हाडलां ताचेर हांव इतलेंच उलोवपाक शकता की बाबा आमी जे भुमिपुत्र जे म्हणपाक आतां ते आमकां लावपाक सोदतात ते आमी चेंज करपाक जाय उतर. कित्याक आमी मिक्स जातले आतां. आमी मूळ निवासी म्हणपाक जाय. हांगच्या मुळाचे जे कश्टकरी समाज आशिल्लो जे लोकांनी हांगा रानां वनां रोयलीं ज्यांनी भाटां वसयलीं तांणी बांद बांदले जे लोकांनी वेगळे वेगळे कश्टाचें काम केलें आनी हें गोंय रचयलें ते लोकांक आज खंय म्हणल्यार हो सरकार डावळटा हें बरोबर न्ही. त्या खातीर आमी ही जी तांची जी पळय भुमिका घेतल्या की भुमिपुत्र म्हणून ती आमी बदलपाक जाय. आमी स्वताक मूळ निवासी म्हणपाक जाय मुळांतले निवासी आनी ते स्क्रॅप करपाचें आमी फाटीं फुडें सरपाचें ना आंदोलन करपाक. जरी तर समज म्हणून ताणें घेतलो ना तो आश्वासन सदांच दिता प्रमोद सावंत पूण तो खंयचेच आश्वासनाची पार्टी करना. त्या खातीर आमचो एक मुद्दो आसा की बाबा भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर केल्लें ते आज पर्यंत कोणाच्या नांवार जावना. शेताय जावना भाटां जावना. त्या खातीर आमी संघर्श करतले आनी हे संघर्श करता आसतना हांव प्रत्येक गोंयकारांक आनी गोमंतकांक विनंती करता की आमी बरोबर साथ मुखार सरया आनी हो जो कायदो आसा तो संमत करून आमी खरे मूळ निवासी जावया. देव बरें करूं. आनी वयर बस